फातोड्ड्या मतदारसंघात आयिल्ले आसात। मंथन मतदारसंघाचे हे वळेरेक आमी आयज फातोड्डेकारांक तांकां फुडलो आमदार कोण जाय हे विचारूंक हांगा आयिल्ले आसात। म्हणून फातोड्ड्या इलेक्शनाक एक वेगळोच रंग येवपाचो दिसता, कारण ह्या वेळार गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय, भाजपाचे दामू नायक, हे शिवाय तृणमूल काँग्रेसीचे लुईजीन फालेरो हे ह्या मतदारसंघातल्या वेंचणूक लडोवपाचे आसात। तातूंतच आम आदमी पक्षाचे संदेश चलेकर हेय रिंगणात आसतले। दामबाबाच्या रिंगा कडल्यान हे आमी सुरवात करतात। तर पळोवया फातोड्ड्या मतदारसंघातल्या लोकांक कितें दिसता ते। आता 5 वर्सांमध्ये फाटले जावपाक जाय आशिल्लें तें जालां, थोडेशें जालां आनी भोव थोडें जायतें जावंक जाय आशिल्लें, पूण जायना। फकत जेन्ना इलेक्शन बोगलेक पावता 2-3 म्हयने तेन्ना ते मागीर लागता कामाक, लोकांक दाखयता आमी कामाक लागले, लोकांक फटयता। आतां फॉर एग्जाम्पल इश्यू ऑफ दीस रोड, हो आतां रोड वायडींग जाला बरो जाला, पूण वायडींग जावपाक जाय आसलो मामाच्या टायमार, जेन्ना मामा कडच्यान हो इश्यू हाडिल्लो तेन्ना लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें। मागीर मामा पडलो, दामू आयलो, दामून परतून तो रिकन्स्ट्रक्शन करून परतून तो रोडाचो परतून टेंडर घालो। तेन्ना दामूच्या घरा लागीं लोक फातोड्डेचे लोक काळे बावडे घेवन गेले आनी म्हणूंक लागले आमकां रोड वायडींग नाका, आमचे बिजनेस बंद पडटले आनी त्रास जातले, घरां मोडटलीं, हें मोडटलीं, परतून बंद पडलो। जेन्ना विजय निवडून आयलो, विजयान तो रोड केलो, जाल्यार विजय तो रोड कसो जालो? मामा दामूचो रोड टायमार कित्याक जावंक ना? सो हांव नको लोकांचें मायंडींग कसलें पळय। सो आनी जायते आमचो आतां फातोड्डे मतदारसंघान आमचो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, पूण त्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पळोवंक गेल्यार आमचो फातोड्डा कॉन्स्टिट्युन्सीचो एकूय भुरगो थंय कामाक ना, सगळे भायर वाळपयचे, सातेरी ते सायडीचे। कित्याक? कॉन्स्टिट्युन्सी आमची, आमच्या आमदारान झगडोन लोकां पासत झगडोन दुसरे 7 भुरगे कामाक घालूंक जाय आसले, पूण जेन्ना आमदार येतात पूण लोकां पासत कांय झगडनात, लोकांच्याच पासत झगडटात। मागीर 6 म्हयने आसतना मागीर ते कामाक लागतात, मागीर म्हणटात ना फुडले फावटी आयलो म्हणटच हांव थोडे भुरगे खंय कामाक घालतलो। सो आतां कित्याक जावंक ना 5 वर्सां? ह्या आमदाराच्या कामाचेर सॅटिस्फाय ना असो न्ही, सॅटिस्फाय आसा। आतां सिग्नल घातला, सिग्नल घालन सगळे वाटेन बरें आसा, पूण लोकांक वचपाक सिग्नल ना। बॉम्बे 4 वाटेन सिग्नल आसता, पूण लोकांक वचपाक 4 सिग्नलां बंद पडटा, तेन्नाच लोक क्रॉस जाता। पूण हिंगासर लोकांक क्रॉस करपाक ती लायट नाच, जाय जाल्यार तें सिग्नल पळोवन ते सायडीन गाडयो येता, लोक वचोंक भियेता। सो एक म्हणल्यार हांगासर तो लोकांचो एक सिग्नल जावंक जाय वचपाक, तो ना हांगासर। दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट। आमी पळयता हांगा युथाचे बी कितें हे आहा प्रश्न आहा? युथाचे एक्चुअली पळोवपाक युथांनी करूंक जाय आसलें ते प्रश्न। युथाचे हांगासर कांयच डेव्हलपमेंट ना। हांव नको युथूय मुखार सरोना, एक मोर्चा करून चल आमदाराशी आमकां युथाक कितें जॉब जावं कितें आमकां फॅसिलिटीज आसा जाल्यार दी म्हूण तेवूय मुखार सरोना। हांव नको कित्याक पळय ती तांच्यानी मुखार युथांनी मुखार सरोंक जाय। आमी युथाक सांगून फायदो ना, युथ आमचें आयकना। आतां आमी म्हाका 30-35 वर्सां जालें पॉलिटिक्सान, पण आमी जर युथाक सांगूंक वचत जाल्यार युथ आमचें आयकना, ते म्हणटा ना मागीर पळया। आमी कशें सांगतले? तें युथान चिंतूंक जाय आपलो फ्युचर। आमचो फ्युचर जालो आतां ह्या फावटी लुईजीन फालेरो इलेक्शनाक उबो रावपाचो फातोड्डे अशें म्हणटात, ताजो कितें हे जातलो परिणाम जातलो ह्या हाजेर, आनी जालें जाल्यार कोणाक खंयच्या वटच्यान जातलो? लुईजीन फालेरो पुसत जाल्यार चडसो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीक मार पडटलो आनी बीजेपीक मार पडचो ना। तसो तो तर पुसलो जाल्यार बीजेपीक म्हाका दिसता फूल स्विंग। आतां बीजेपी दामून जिखलो असो करपाक मजा म्हणटा, कित्याक सायट वयताली आतां बरी, पूण मदें आतां लुईजीन आयलो म्हणून मातशें लोकांचें टेंशन मातशें हें जालें आनी लोक आतां कितें म्हणटा म्हाका हांगासर येयल्ले कडेन आतां दामूक इजी चान्स पडलो, सारको फूल चान्स। कित्याक लुईजीनान, पूण लुईजीन म्हणटा येवचो ना, पूण लुईजीन वोट फोडटलो, वोट लुईजीनाक फोडटले। कित्याक लुईजीनानी बी फातोर्डा आपल्या टायमार जेन्ना CM आहलो तेन्ना पयलो आमदार आसलो, तेन्ना फातोर्डा बी ताचे जायते कलिग्स आसात, ताचे इश्ट आसात, ताचे फ्रेंड सर्कल आसात। सो तेवूय ताका लुईजीन म्हणटा सपोर्ट मारतलेच, ते लुईजीनाक सोडचे ना। सो हातून मार पडटलो आमच्या गोवा फॉरवर्डाक आनी काँग्रेस सिटाक, कित्याक तो सगळो वोट क्रिश्चन वोट ताका पडटलो। सद्या एक बोवाळ जाला की लुईजीन फालेर इलेक्शनाक उबो रावता पूण फातोड्ड्या, सो तुका कितें दिसता हें तें रावपाचें कितें? ते म्हज्यान कांय सांगपाक शकना, हांव कांय सांगपाक शकना, पूण आमी हेतूच सांगपाक शकता की कोणूय रावं, पूण आमी विजय आमी विजयाकूय आसतले, विजया बरोबर आसतले, की आमी चडसो पयलो सावन
आता 8-9 वर्ष जाली ते फाटल्यान आमी आनी आजून ते फाटल्यानच आसतले तो फुडें आमी फाटल्या आसा कितें केला विजयान केलें ते कितें म्हणून रोड जावं कितें आल्लेम सर्कल व्हडलो आसलो ल्हान करून घेतला आनी आमी बरें केलां सगळें आल्लेम सारकें बारीक बारीक रस्ते केले आतां मागीर खाली फोन केले कितें जालां फोन जाल्यार तें खबर ना तुका सद्या इथे येयसान ते 5 वर्सां बरें आहा आनी आमी देखून ते बरोबर आसतले आनी लोकांक शिरीफ बी मेळ्ळाय मेवल्यार ते तुका हांव सांगपाक शकना कित्याक मुजपाचें म्हाका म्हणजे म्हाका दिसना कितें करचून सांगतालो आतां मागीर तेका यूट्यूब म्हणजे भायर उडयलो आनी ते आमी काम भायर पळयलें हेरांक केलें कामां जाय जाणां सांगता केलें आपलें काम शेतकार आपयता आतां पयलीं बीन दिता सारें दिता दुसरें तुगेलें मेशीन दिता न्हिवपाक सगळें तेगे बरें आहा पयलीं तो पणसून आयलो बाकीची येयसा तेगे सगळी फॅसिलिटी बरी आहा विजय एक पयलीं फातोड्डा आनी विजय येतकीर फातोड्डा तुमी तसो कितें चेंजीस दिताय चड चेंजीस जालो चड चेंज बरें दिसता सारकें चड बरें जालें तें आमकां सगळ्याक दिश्टी पडटा म्हाका न्हू आमगे सगळीं भावां कितें म्हणटाय फातोडा कितें बरें जालें तें दिश्टी पडटा म्हणटा की आपले रस्ते केल्याय सगळे लायट आपल्या सारके आहा मागीर सारकें प्लॅनिंग आहा हिंगा दिसता तुका प्लॅनिंग बी काय ना तो कितें करता इलेक्शना टायमार येता रस्त्याचे डांबर घाता फोटो घाता व्हिडिओ घाता जालें डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा रस्त्याचे कसो आहा रे रस्ते कोण करूं शकता मरे कॉन्सलर घेवन करूं शकता रस्ते म्हणटा ते एम एल ए म्हणटा कितें बरें भुरग्यांक जॉब काडपा जाय ना बाबा आनी कितें करूं जाय कितें सगळें करपा जाय न्ही काय ना वेस्ट आमगे वोट दिवून वेस्ट जालो तेका मान करंट एम एल ए तेका मान आमगे वोट वेस्ट सो आतां हे पाट आमी सगळे यूथ हें जाले एक जाले आनी आतां आमी सगळे दामूच पडूं जाय हे पाटी म्हाका एक सांग दामू आसतना आनी विजय आसतकीर कितें डिफरन्स आहा काय पयलीं बरें आसलेलें आतां हें जालां कितें दिसता पयलीं आमी मातशें धाकटे आसलेले पूण आमकां आमगे जे व्हडली सांगता आतां ते प्रमाण कळटा की बाबा चोय आतां आमगे चोय मुखल्यान चोय हें आहा चोय न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येयला दामो आसतना अंडरग्रावंड केबलिंग जालां आमगे चोय हिंगा जायतना दामो आसतना पूण वयल्या दुसरो आमगे जाता एम एल ए कांय ना झिरो सगळ्या झिरो हांव तुका उलोवपाक शकना तेजेर पूण दामू बीजेपी म्हणटकीर क्रिस्तांव वोट मारता दिसता तुका मातले ना आमी क्रिस्तांव न्ही आतां आमगे आतां यूथ आतां क्रिस्तांव मरे आमगे वाडे आहा आमी सगळे भुरगे पाट दामू आहाय गेल्या पाट आमी तेका हाडले पाट आमी सगळे दामू येयले आतां कांय जालें ना पूण दामू येयले सगळे आमी सगळे क्रिस्तांव तुमच्या युथागे कितें आहा युथागे आमगे एकूच दामू येयले म्हणटरी आमगे सगळे भुरग्यांक जॉब दिवपाचे आमगे कोण उडील ते खंय गेले कितें बाबा तें कितें स्कीम आहाय त्यो तेका पावोवपाच्यो आमकां एम एल ए तेणें कांय स्किमा पळयले आमगे कोण जाणटेल्यांक आनी कांय ना प्रॉब्लम जाय तें कळटा काय सद्या मेजर आहा तें सांगता तुमकां हातून सद्या आमगे 10 वर्सां जालीं आमगे थिंगा वयर आख्खें हें येता सिवरेज उदक येता वयलें आख्खें तें म्हणटू जायना जाल्लें ना जाता जायना खंय जाता कांय जायना म्हाका खबर ना कित्याक जायना कित्याक आनी दुसरें म्हळ्यार आमगे थोडे येता थोडे ते कितें जाय तेंगेले मनशां थिंगा वता थोडी आनी एर सोड्याक येता सगळें रेगुलर वयता आख्खें तें हें करता मेन हायवे वयता मागीर लोक बसीचे लोक अशें उलयताय ते अरे बाबा धोंड्या पावले आरे वास येता काय ना वास येता कितें जालें ते मुनिसाय तांकां पयलीं वास येता आमगे कोण आहाय ते एम एल ए आनी कुतो कितें जाता आतां आमी दोगोंड्याचेर पितृफोंड ते आसात आनी आमचे बरोबर आसात मोविन कुतिनो आनी तांचे सांगाती मोहन बाब हांगा कितें आसा प्रॉब्लेम कितें आसा झगडा हाजेर प्रॉब्लम म्हळ्यार लायक आमचे आतां सद्या वाड्यार जायते प्रॉब्लम्स आसाय फर्स्ट प्रॉब्लम म्हळ्यार एक मनीस बरो भाशेन जियेतो जाल्यार पयशाक गरज एक मनीस बरो भाशेन जियेतो जाल्यार पयलीं सद्या मनशां म्हणटा हेल्थ आसपाक जाय आनी तुमकां हेल्थ म्हळ्यार हेल्थ पयशाच्यान घेवपाक जायना फर्स्ट थिंग डेव्हलपमेंट म्हणटाय तो हेल्था वयल्यान जावपाक जाय हें आतां तुवें फार्मचे हे आमगे फाटल्यान एक तोडे आहा पितृफोंड म्हण सो ते तोड्यांत आतां ते ऑलमोस्ट 10 years जालीं थिंग हें आहा स्वेजा टँक्स आहाय सो टँक्स तेणी आख्खे फातोड्डा भायल्यान सगलो तो वेस्ट येता आनी तो टँक थिंगसो डिस्पोज तेंको थिंगा तो टँक तेंगे प्लॅन ऑलमोस्ट अ फेलियर सो आतां ऑलमोस्ट 10 years जालें तो सगलो वेस्ट येता आनी थिंगा आमगे शेतान तो रिलीज करून सोडलेलो आहा तेणी तो आतां 10 वर्सां जालीं तो कोणा कडेन तो सारको करपाकूय जायना ना म्हूण जायत अथॉरिटी चोयन गेल थिंगा कोणा कडेन तो करपाक जावना अजून पासून आनी तो स्वेजा आख्खो वेस्ट आहा तो कारण तेणी थोड्यांक सोडिल्लो तो थोड्यांक सोडिल्लो म्हळ्यार प्रॉब्लम कितें जाता फर्स्ट थिंग आमगे वाड्या एक आमगे वाडो म्हळ्यार एक युनीक वाडो आमगे वाड्या जायत भाशेन धंदेकार आहाय मेन म्हणटा चेरीसकार आहाय कार्पेंटर आहाय गोरवांकार आहाय आनी जायत भाशेन धंदेकार आहाय पूण हिंगा आतां मेन मार म्हणटा तो शेतकार आहाय सो शेतकारां हिंग रोयता जाल्यार एक शेत बरो भाशेन रोवपाक मेळना
सगळो प्रॉब्लेम तो आख्खो उदो आख्या शेतान जावन शेत पाड जावन गेलो आखी. आनी सेकंड थिंग कोण गोरवां बाटते उदकान घाताले तेंकां एक ती उदका घालपा एक प्लेस आहा, सो ती प्लेस देखून ऑलमोस्ट पाड जालो आतां. आनी हेज्या पयलीं देखून काय परती बरे भाशेन ते गोरवां बिगान जुईन बरे भाशेन वताले ती आतां ती गोरवां देखून वचपा इट्टाय त्या वासाचेर. सेकंड थिंग म्हणजे काय ऑलमोस्ट किमसां जायती दुयेंसाय बी वाडल्या थिंग किमसां बी चड. सो आतां ते रिपेर करून ऑलमोस्ट 10 years जाले तेंकां ते रिपेरूय करपाक काय सॉल्व करपाक प्रॉब्लमूय जायना तेंकडे. सो हो मेन आमगे इशू वाड्या मेन म्हणटा डेव्हलपमेंट म्हणटा पेंट कोन्न जायना, डेव्हलपमेंट म्हणटा हेल्था इशू पयलीं सॉल्व जावपाचो. कित्याक आमदारान काय केलें ना हेजे वयल्यान म्हाका दिसता कोणा कडेन कांय करपा जालें ऑलमोस्ट 10 years जालीं. लोकांकूय भरपूर त्रास जाता थोड्या लागून. आनी कोण चोयलोले बी ते कानपयऱ्या काडटाय, कोण इंट्रस्ट घेयनाय तेजे वयल्यान पयसो. सो तुका मुखाल्ले कोण एकटे आमदारान एक परचेस दिसता करपा जाय दिसोत न्हू. हे पयलें आमगे प्रायोरिटी बाबा हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट देन वेल्थ कळटा न्हू. सो हे आमगेलें पयलीं सुद्दां थोडे रिपेर हे सुयेचे हे आहा तो चेंबर रिपेर कोन्न जावपाक जाय. आनी तेण थोड्या पान लावपा जाय. कितें केलां ते चेंबर आहा ते वयल्यान सिमीट मान बंद केलें आनी सकयल्यान दोन पायप लायन ते शेतां सोडून दिलां. तें केलो परस ते ओपन सोडून दवरपा जाय आसलेलें. आतां तुका हेल्था प्रॉब्लेम हांगा कोण बरना जाता एक बोरना जावपा हितू इशू न्हू. ही आतां हेल्थ हॅजर्ड म्हळ्यार देखून जाता ऑलमोस्ट. हें आमकां माल जावपा न्ही आखी जें उदो हें मुखार तितले कोण हें माल जावपाचें न्हू. कितलीशे आहा हिंगा शेतकारांनी शेतकार हिंगा जायत जाय आख्खे सरावंडींग फातोर्डा अंबाजी जायत जाय शेतकार आहा हिंगा. सगळें हो प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम जाता हो. आनी सेकंड थिंग म्हणटा आमगे हिंगा आजून एकल्या भुरग्या देखून एम्प्लॉयमेंट कांय ना आजून ऑलमोस्ट 10 years जाले. एक भुरगो जावं गव्हर्मेंट जॉब ना कांय ना एम्प्लॉयमेंट वायज कांय ना. देन एक ग्रावंड ना भुरग्यांक हेटोंक म्हण जालें कांय मुगे भाशेन म्हाका दिसना वाड्या डेव्हलपमेंट म्हणटा आजून कांय जालें ना. डेव्हलपमेंट जाला आसतलो बट सेल्फ डेव्हलपमेंट बट हिंगा जे लोकां बऱ्या कितें पडटा ते कांय डेव्हलपमेंट आजून पासून जालें ना. आतां आमी फातोर्डेच्या गवळीवाड्याचेर आसात. गवळीवाड्या वयल्यो बायलो आमचे बरोबर आसात. ह्यो बायलो सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हे काम करून आपले पोट भरतात, आपलो रोजगार हे करतात. तांकां विचारया की तांचे खातीर ह्या फावटी कितें इश्यूज आसात आनी कितें कशें तुमचें चल्लां आसा. आतां आमचे विजय सर देसाय आसा तांच्यांनी आमचे खातीर खूब कितें केल्लें आसा. पयलींच्या आमदारान आमचे खातीर कांयच करूना. आमी म्हणजे आशा तशीच आशिल्ली. आमी एक बारीक समाजांतली लोक गवळी समाजांतली. आमी खूब गरीब आनी अशी मध्यमवर्गीय. आमकां आनी कसलोच आदार ना. आनी सर जेन्ना आयलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक मुखार काडिल्लें आसा. आनी सरांनी बारीकांतल्या बारीक लोकांक बारीकांतल्या बारीक समाजांक आमचो समाज खंयच असो प्रसिद्ध ना पूण सरांनी आमकां इतलें प्रसिद्ध केलां आनी इतलें आमकां हें केलां की आतां आमी सगळीं जाणां आमकां फॉरवर्ड गवळी म्हणून वळखतात. म्हणजे आमचे तेंच्या अंडर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप केल्ले आसात. जवळ जवळ ना म्हणजे आमचे फातोर्डेन 100 एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात. म्हणजे आमी सद्या मसाल्याचे प्रॉडक्ट तयार करतात, खाणां तयार करतात. अशें आमी वेगळे तरेन आमच्या खाणाच्या हितून आमकां तेंच्यान आमकां एक नांव दिल्लें आसा वुमन ऑफ फातोर्डा म्हणून. आनी तेज्या माध्यमांतल्यान आमी आमकां आयज थोड्या लोकांचे वळख जाल्या हें जाल्या. पूण आमी आतां रावतालीं चूल आनी मूल हितूनच आमी सद्या रावतालीं. पूण आतां आमकां तेंच्यांनी इतलें अशें नांव दिल्लें आसा की आतां आमी आमची बायलो आमी स्वताच्या पांयार उबे रावन एक 4 पयशे जोडपाची हें करपाची आमकां. खंय विकतात खंय तुमी ते तुमचे प्रॉडक्ट आसा ते विकतात खंय म्हणजे सगळें तेंचे अंडरच आसा ते. खंय म्हणजे आमकां हांगा हे दिल्लें आसा स्पॉट दिल्लो आसा. त्या स्पॉटाचेर आमी विकता. आमकां गिराकी खूब जाता आनी आमी खूब आतां आमच्या पांयार उबी आसात. आनी आमी कितें घरान रावन चूल आनी मूल सांबाळपी बायलो घरानच. आमचो वावर चड ना, आमकां शिक्षण चड ना मुखेल म्हणल्यार. आनी शिकलेली बायलां मुखार सरतात. पण सरांनी हे केल्लें मॅडमीन सरांनी हे केल्लें आसा की न शिकिल्ली बायलोय मुखार सरतात. हे तेणी करून दाखयल्लें आसा. आनी आयज पळय हांव चूल मूल सांबाळून 4 वण्टे भितर रावपी बायल आयज हांगा तुमच्या मुखार उलयता, स्टेजीचेर पावलां हांव. म्हाजो शिक्षण ना म्हाका तरी मॅडमीन सरांनी आमकां फाटीं दवरुना. तांच्यांनी आमकां मुखार काडिल्लें आसा. आनी अशी खूब बायलो आसात वाड्या वयली सगळ्या बायलांक मुखार काडिल्लें आसा. आनी पयलींचो आमदार आमचो आशिल्लो तो ताणें आमचे खातीर कांयच करूना. काय म्हटल्यार कांयच करूना. सरांनी आमचे खातीर खूब कितें केल्लें आसा आनी आमी प्रावड आसा आमच्या सरां. आनी सरां सदां बरोबर आमी सदांच रावतलीं. आनी आमकां विजय सरच जाय आमकां मुखार आनी मुखार व्हरपा. आमची भुरगीं आतां शिकिल्लीं आसा. सराच्या जिवार आमी भुरग्यांक शिकयल्लें आसा. तेणें आदार केल्लो आसा. आमची भुरगीं आतां व्हडलीं इंजिनियरां बी शिकिल्लीं आसात. म्हजो चलो इंजिनियर आसा सद्या.
पण ते काय भुरग्यांक मुखार काडपा खातीर आमकां मुखार आमचो विजय सरच जाय, हे आमचे एक मागणें आसा आनी आमी हे करतली. आमी मुखार बायलो मुखार सरून आमच्या सराक मुखार काडटली आमी बायलो. तुमच्या वाड्याचेर तुमकां गवळी वाडप ताका लागून तुमकां कितें त्रास जातात किंवा आनी कितें जावपाक जाय ह्या वाड्याचेर? ना ऑलरेडी सरान इतले डेव्हलपमेंट केल्ले आसा. आतां फक्त न्ही डेव्हलपमेंट अशें कांयच उरूना, सगळे ऑल फातोर्डा डेव्हलपमेंट सरांनी केल्ले आसा. आनी सरांनी सदांच स्वता त्रास काडटा आनी दुसऱ्यांची उदरगती करपा खातीर सदांच मुखार आसता. आनी सरान आपूण सतत त्रास काडून फातोर्डेकरांची उदरगती इतली केल्या की आयज गोव्यान अशी परिस्थिती आसा की फातोर्डा मतदारसंघ सगळ्या मतदारसंघांनी मुखार आसा आनी हांगा चडांत चड डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. ह्या मतदारसंघान सगळ्यांत पयली डेव्हलपमेंट जो म्हणटा हो सगळो नकली डेव्हलपमेंट उलयतात. डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें? डेव्हलपमेंट म्हटल्यार सर्वांगीण विकास जाका म्हणटात, जातून भितर सगळे मतदारांक भितर ओवरऑल डेव्हलपमेंट, तातून सगळे मतदारांक भितर ताजो लाभ मेळटा. रस्ते हे नगरसेवक, पंच, सरपंच हे सगळेच करतात, डांबर घालपाचें काम. पण इन्फ्रास्ट्रक्चरल व्हडले प्रोजेक्ट्स असतात जे आमच्या येणाऱ्या पिढी खातीर बऱ्याक पडटले हे म्हत्वाचें आसता. सगळ्यांत व्हडलें म्हटल्यार बारीकांतले बारीक मतदारसंघांत सुद्धा बऱ्यांतले बरे बस स्टँड जाले. पण दक्षिण गोंयचें सगळ्यांत व्हडलें जर एक सेंटर जर खंयचें म्हणत जाल्यार तें सेंटर मडगांव. मडगांवचो बस स्टँड जायना. मडगांवकारांनी मुख्यमंत्री पयलो. ह्या मतदारसंघांत तर 10 वर्सां जो आमदार आसा तो डेप्युटी CM पर्यंत जालो. आपूण अशें एक करून सगळीं कामां करून घेता, डायनॅमिझम आनी कितें हें सगळें फटाशेय मारून जाल्यो, पण ताची बुनियाद सुद्दां घालपाचें काम जावना. कलंगूट सारके मतदारसंघांतल्यान पयलेच फावटी निवडून आयलो जर आमदार, त्या वेळार मनोहर पर्रीकाराच्या बरोबर रावून सालिगांवचो येदो व्हडलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट क्लियर करता आनी सगळ्यांक तो एक मॉडेल म्हणून दाखोवपाचो योग आमचे येता. पिकनिकेक गेल्ले ते प्रमाणे सगळीं भुरगीं थंय वतात, तो गार्बेज प्लांट पळयतात, ते वास येना, घाण ना, कांयच नासतना थंय बसून जेवतात, खातात. आनी आमच्या हांगा सोनसड्याचे अजुनूय रडगाणी चालू आसा. हे 2 मेजर प्रॉब्लेम. शेतकाऱ्यांची शेतां आमकां परती दिता म्हटली, BSc ग्रॅज्युएट तो, पण शेतकारांची शेतां परती दिली, पयल्या टायमाक दिवना, बोट म्हाका दाखयलें, दुसऱ्या टायमाक दिवना, तेन्ना म्हटलं आपूण आमदार आसा. मागीर तरी तो सरकारांतलोच भाग जालो, मागीर सरकारूच तो आशिल्लो, तेन्नाय दिवपाक जालें ना. कितले प्रॉब्लेम्स आसा. फातोर्ड्या आयज ज्यो पळय बिल्डिंग्यो उबे रावल्या हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. वारें ना. आमी भोंवतात, आमकां दाखयतात लोक भायर येवन, अय पळय सायडीन परत C1 झोन, ताचे फाटल्यान हो झोन. कोणें केली कन्वर्शनां? आनी ह्या कन्वर्शनान ह्यो सेटलमेंट झोनाचेर जे 100 स्क्वेअर मिटराची बिल्डिंग उबी रावताली थंय आयज 200 स्क्वेअर मिटराची बिल्डिंग उबी रावता. व्यापार जाला हो सगळो. वारें येवपाक जाय, एक बरें एक वातावरणान एनवायरमेंटान ग्रीन झोनान आमी रावूंक जाय. हो ग्रीन झोन आसा जाल्यार पयलीं सांगात पळया. शेतां कन्वर्ट, सेटलमेंट आसा ते कन्वर्ट करून कमर्शियल. आनी अशा वेळाचेर आमच्या भुरग्यां खातीर एक काही तरी गोश्टी दवरपाक जाय तयार करून. नानी पार्क जाणटेल्यां खातीर. खंय तरी सांजचे वेळाचेर खंयचे तरी बायलेन जर चिंतले आपूण धाकट्या भुरग्याक घेवन खंय तरी वतले जाल्यार तुमी सांगात म्हाका फातोर्डान भितर जागो खंयचो आसतो ज्या जाग्याचेर खरेंच बाबा आपूण धाकले चलयेक किंवा चल्याक घेवन वतले अशी एक पासय मारून येतले म्हणून आसा ना. हें कोणें करप? फातोर्डा लेक करता म्हटलो, आनी कितें करता म्हटलें, विरोध येतलो. पण ते विरोध मोडून काडून वेवस्थीतपणा करून दाखोवपाचें पळय सामर्थ्य आसा, क्षमता आसा ती आसूंक जाय, ती धमक आसूंक जाय. हांव आमदार नाशिल्लो तर आशिल्लो, पण म्हज्या आमदाराच्या वेळाचेर मडगांवचो मुख्यमंत्री आसतना सुद्धा काही प्रोजेक्ट जे आयले त्या प्रोजेक्टाक हांवें आपयले, म्हणजे विरोध केलो ना. ते लोकां खातीर आशिल्ले, ताजो लाभ म्हज्याय फातोर्डेकारांक जातालो. ते कोणा म्हज्या एकट्या खातीर किंवा कोणा खातीर नाशिल्ले, सगळे जनते खातीर. जायना तर तो रवींद्र भवना सारको प्रोजेक्ट तर फातोर्डान जालो. हॉस्पिटल येदे व्हडले तर कोविडाक ताणें आपले सगळे जिवंतपणां दाखयली, तो प्रोजेक्ट फातोर्डान जालो. कलेक्टरेट बिल्डींग तातूंत भितर आयज कितली तरी सगळीं 1 विंडो म्हणल्यार सुद्दां जाता, सगळीं ऑफिसां एका जाग्यार आयल्या. तें येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो. ताजे नंतर ते हांव 2004 आमदार जाल्ले तेन्ना 4 प्रेजेंटेशन स्कूल आसा. आयज भुरगीं थंय वचून शिकना.
त्या वातावरणात थंय ना तर थंय साद्यांतल्यो साद्यो गजाली करपाक जाले ना. वॉट वी आर लॅकिंग. स्विमींग पूल सुद्दां थंय बंद पडला. बोट सरकारा दाखयता बंद जाला वायट जाला ताजे बोट सरकारा दाखोव आनी बरें जालें ताजें क्रेडीट आपल्याक घेवप. हें फकाणां न्ही. कितले म्हणून लोकांक फटयतले. शेतकाऱ्या खातीर आमकां दोन तरेचें. म्हणजे एकदां केन्ना तरी याद आसा म्हाका एक फकाण मारिल्ली. जागोर आतां डोंगर काड म्हणून. जागोर हो म्हजो 2009चो वेळाचेर पिक्चर. कॉन्क्रिटायजेशन बंद करात. शेतां भाटां आसात ती सांबाळात. आमी कोरोनाच्या वेळाचेर पळयलें. कोरोनाच्या वेळाचेर बंगलो गाडी पयशे कांय कामां नाशिल्लें. त्या टायमार आशिल्लें फॅमिली जेवण अन्न. भाजये खातीर नुस्त्या खातीर लोक तळमळटाले. अन्न हें म्हत्वाचें. आनी तीच शेतां जर आमी जर खाली पडंग आशिल्ली तीच शेतां जर कन्वर्ट करून सगळी विकून जर वडयली मागीर कितें उरलें. नवीं शेतां लावप, नवीन एवेन्यूज तयार करप, नवे रिफॉर्म्स तयार करप हेंच तर लोकप्रतिनिधीचें काम न्ही. मागीर नवें शेत जावचें ना. पॉप्युलेशन वाडत आसा तशेंच पॉप्युलेशना बरोबर अन्नाची प्रक्रिया म्हणजे जे आमकां उत्पन्न दिता ती शेतां ती भाजीपालो तांचें प्रोडक्शन वाडूंक जाय. सगळ्या लोकांक सवाय मेळूंक जाय न्ही तें. जाल्यार पॉप्युलेशन खूब वाडलें शेतां भाटां ना आनी मागीर तोच नाल्ल 30 रुपयान खाता तो मागीर 100 रुपया 200 रुपया आनी मागीर तो चित्रान पळोवपाचो. हें जाय आमकां. नुस्त्याचें सेम न्ही. फॉर्मलिनीचें नुस्तें प्रत्येक घरान कशें पावलें. राजाचें काम आसता की बाबा आपल्या प्रजे खातीर बऱ्यांतली बरी सुविधा निर्माण करप. म्हज्या आमचो बापूय आवय आमकां सांगताली सगळीं. मडगांवकार तर म्हणटा ग्रामस्तर सदांच उलयताले. त्या वेळार पयलीं बालले जेन्ना नुस्तें जर मातशें मोव जालें ते ऑफिसर येताले आनी पेट्रोल घालताले कॅरोसीन वतून वताले म्हणून. कित्याक तें नुस्तें दुसरे दिसा वायट नुस्तें लोकांक कोणाक मेळचें न्ही म्हणून. इतलो कडक आशिल्लो कायदो. आतां कितें जालां मातशें मोव जाल्लें नुस्तें किंवा तें पयशे दोन मेळपाक जाय म्हणून त्या एजंटाक ताका त्या एजंटान तुका पॉलिटिकली सपोर्ट करपाक जाय म्हणून फॉर्मेलिनाचें सगळें घालून लोकांक मारून उडोवप. ह्यो सगळ्यो गजाली हांगा खूब शॉर्टेज आसा. बस स्टँड ना, सनसोडा सारको ना, शेतकाऱ्यांक परतें शेतां दिली ना, एकूय सिग्नेचर प्रोजेक्ट आयलो ना, भुरग्यांक हांगा रोजगार ना. आनी ह्या खातीर जर भुरग्यांक जर सगळें फक्त सोरो पयसो दादागिरी फुटबॉल क्रिकेट हीच नांवां घेवन जायना. हें जायच म्हणजे फुटबॉल क्रिकेट स्पोर्ट्स ही एक्टिविटी जायच. त्याच बरोबर तांकां रोजगार जाय पडटा. शेनवार आयतारा बरें थंडपणान खेळून फिजिक्स आपलें सगळें मेंटेन करूं. आनी हे लोकप्रतिनिधी बरो फाडफाड कितें फ्लुएंट उलयलो किंवा बरो दिसलो गुबगुबीत दिसलो आनी बरें व्हडले पॉश गाडयेन भोंवलो म्हणून आसना. विचार पयलीं सारके आसपाक जाय. विचार जर बरे आसात जाल्यार खंय मनीस खंय हें जाता. आमचे माननीय दयानंद बांदोडकरांचें नांव आयज सुद्दां लोक घेतात ते विचारां खातीर घेतात. मनोहर पर्रीकाराचें नांव घेतात ते विचारां खातीर घेतात. आनी तोच विचार जर आसा तो विचार आमी लोकां फुडें व्हरूंक जाय आनी तसो डेव्हलपमेंट करपाक जाय. फातोर्डा एक मॉडेल एग्जाम्पल जर जावंक जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हत्वाच्यो. कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट आनी दुसऱ्यान केल्लें सगळें आपल्या नांवार खोपप आनी जें जायना तें दुसऱ्याचेर खोपप हें बरोबर न्ही. सो अशा वेळाचेर बदल हो जाय. बदल जर जालो ना जाल्यार सगळ्यो गोश्टी चुकतल्यो. फातोर्डान बदल हो गरजेचो. फाटले 5 वर्सांत जे आमी डेव्हलपमेंट केलां हें सगळें दिश्टी पडटा. फातोर्डा मतदारसंघ एक रुरू अर्बन मतदारसंघ. जंय पयलीं 4 मिटराचे रस्ते RDA रस्ते 30 वर्सां पयलीं केल्ले रस्ते आशिल्ले. आज रस्ते हे सगळे 15 मिटर वायड जाल्ले. So infrastructurally we are supposed to be one of the best constituencies. जंय अंडरग्राउंड केबलिंग जंय अंडरग्राउंड सिवरेज कंप्लीट जाल्लो हा नेटवर्क. जेन्ना टॉप 10 म्हणटा तो सायक्लोन आयलो वादळ आयलें तेन्ना फातोर्डान लायट वचूंक ना. सगळे गोंयान लायट वचून लोकांक उद्वस्त जाल्ले. फातोर्डा मतदारसंघान जो डेव्हलपमेंट जाला इन्फ्रास्ट्रक्चरान आनी जो डेव्हलपमेंट जाला सोशल डेव्हलपमेंट म्हळ्यार जंय आमी वी फॉर फातोर्डाच्या नांवान आमी एक कम्युनिटी हे कोर्टयार्ड्स केल्यात. एक वर्डांनी केल्यात. हे सगळ्या लोकांक दिश्टी पडटा. कंटिन्युअस आमचे चालू आहा आनी हो सगळो डेव्हलपमेंट जातना आमी खंयच फोर्स वापरून करूं पुलीस म्हणटा ते केन्ना वापरून. आमचो एक युनीक मॉडेल फातोर्डाचो इज डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट.
हो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट मॉडेल फुडें व्हरतना आमची तजवीज अशी आहा की फ्युचर रेडी फातोर्डा जावंक जाय. आमी सिग्नल फक्त एक फातोर्डा मतदारसंघ आसा सावथ गोंय जंय सिग्नल तुका मेळटा जे आमी आमच्या पयशांनी घाले, जंय गोंयकारपण दिश्टी पडटा, जंय शेती करपाक सगळे तरेचो सपोर्ट मेळटा, सरकारा वयल्यान न्ही आमचे वयल्यान मेळटा, म्हणल्यार वी फॉर फातोर्डा वयल्यान मेळटा, जंय सगळे पिरायेच्या लोकांक कितें ना कितें आदार आहा, जंय गोंयचे सगळ्यो जाती आनी धर्म बरे भशेन जगतात. सो कम्युनल हार्मनी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड एट द सेम टायम गोंयकारपण हे जिते आमी आमच्या मतदारसंघांनी दिश्टी पडटा. हे आतां फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणजे हांव म्हणटा, विच मिन्स आमी जो सोंसड्याचेर प्रोजेक्ट करपाचो आहा, जो पयशे म्युनिसिपालिटी म्हणटा तो हे सरकारान पॅरलायज केला, हे कंप्लीट जातलें. जो ओपिनियन पोल स्क्वेअर जाला तसोच व्हडलो ओपिनियन पोल स्क्वेअरा भशेन एक नवो एक नेकलेस कसो आमी तयार करतले, थंय मल्टीपर्पज जे नंबर 1 ITI आहा इंडियन ताजे थंय आमी पिकअप घेतला, तो कंप्लीट जालो. हे म्हणजे मॅनिफेस्टोन खूब इश्यूज आहात. आमी बस स्टँड करतले, सो फातोर्डा मारगांव बस टर्मिनल म्हणून हे सगळे प्रोजेक्ट ह्याच टर्मान कंप्लीट जावपाचे आसले. पूण जेन्ना म्हाका मंत्री म्हणून काडलो तेन्ना हे प्रॉपर्टी सावंतान हे सगळे प्रोजेक्ट साबोटाज केले. आतां ते साबोटाज केल्ले प्रोजेक्ट रिवायव करून हांव कंप्लीट करतो. सगळ्या धर्माचे लोकांक जरी कब्रस्तान आहा, कब्रस्तान कंप्लीट जातलें. क्रिस्तांवांची सेंट जोकिंग चर्च म्हणून जी आमी करूंक सोदता पडटा ती आमी करतले. ताजे खातीर झोन चेंज केल्लो आहा. जे आमी सिवरेज कनेक्टिविटी नॉर्थ मेन सिवरेज प्रोजेक्ट, नॉर्थ मेन सिवरेज पायपलायन 300 कोटीचें काम ऑन गोईंग आहा, ते कंप्लीट जातलें. सो फ्युचर रेडी फातोर्डा तुका दिसतलें, स्मार्ट फातोर्डा तुका दिसतलें. आनी हे करतना एम्प्लॉयमेंट फेसिलिटी हाडपा खातीर IT सेक्टराक आमी फातोर्डान इन्वायट करतले. आनी हे करतना म्हाका एक गॅरंटी आहा की सगळे धर्माचे, सगळे जातीचे आनी सगळे एज ग्रुप्स तांकां आमी फुडें व्हरपाक, फॉरवर्ड व्हरपाक आमी यशस्वी जातले. हे हॅट्रीक मारतकर फातोर्डेकाराक तूं कितें सांगपाक सोदता? फातोर्डेकाराक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की हांव जो आज कोण आसा तो फातोर्डेकारा खातीर हांव म्हजे खातीर ना. जेन्ना म्हाका एका पक्षान गटरान उडयलो लास्ट मिनटाक डिनाय करून टिकीट, तेन्ना स्वाभिमानी फातोर्डेकारान म्हाका खापो मारून म्हाका आमदार केलो. हांवें केन्नाच कोणाक ह्यो नोकऱ्यो दितल्यो तें काम करतलो म्हूण सांगूंक ना. ओपोजिशनान वचपाक म्हाका आमदार कर म्हणून सांगलें. ताणें म्हाका आमदार केलो. थंयच्या जावन कोण आसात तांचे खातीर हांव हांव तांकां एक गॅरंटी दिवंक सोदतां की ताणें म्हाका मत मारलें केन्नाच पश्चाताप जावचो ना, केन्नाच पिकासांव जावचें ना की विजय सरदेसायाक मत मारलें आनी ह्या नाल्लाक मत मारलें. हो नाल्ल तांकां जे भशेन आमी श्रीफळ मानतात, हें श्रीफळ हांव तांचे एक म्हाका आशिर्वाद कसो मानतलो. आनी हांव गॅरंटी दितां की फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणटा फातोर्डाचो मॉडेल गोंय कॉपी करूंक सोदतले. आनी फातोर्डेकारांक हातूंत न्याय मेळटलो, स्थानीक गोंयकारांक प्राधान्य मेळटलें.